6 माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. दाका मळ्यांतल्या वखलांची वपार. आनी एक वपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गान्या फोंड खणलो आनी फारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो वखलांक गेनीक दिवन तो परगांवांक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतास गेनी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वखलां सरशें धाडलें. पूण त्या वखलांनी ताच्या साकराक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें. पूण वखलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटीं ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतास ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारीसदार, येया, ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी फाटीं येतास त्या वखलांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतेल्यांक गेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मूं? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें. आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज्य तुमचें तावन काडून व्हरतले आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितले. प्रधान याजक आनी फारिसेव ताच्यो वपारी आयकल्या वेळार आपणाच विशांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्त.